नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पणजेंत कार्निवलाच्या निमतान विंटेज कार रॅलीचें आयोजन। सुमार 45 चारचाकी आनी 35 दुचाकींचें प्रदर्शन। वेस्ट फ्री कार्निवलाची नगरपालिकेची संकल्पना जाय तशें येस मेळयल्यान अर्दकुटीच। उच्च न्यायालयान दिल्लो निवाडो काँग्रेसीक अमान्य। उच्च न्यायालयाक करतले हे विशीं आव्हान म्हणीत काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर। मोपा लिंक रस्त्याच्या आंदोलनाक मामलेदाराच्या आश्वासना उपरांत तात्पुरते स्थगीत। पेडण्या नागझर वाठारांत शेनवारा दनपारचो उसाच्या मळाक लागलो उजो। 22 शेतकारांचे जाले लाखांनी लुकसाण। नामनेचे रंगकर्मी प्रोफेसर अफसर हुसेनाक काळजाच्या आताकांत संवसाराक अंतरले। वट 2 वर्सां उपरांत पणजेकारांनी कार्निवलाक शबय घातलो। 50 फूड प्रेन्युअर्स संद तशेंच वेस्ट फ्री कार्निवलाक अशा कांय नव्या संकल्पनांक ह्या कार्निवलाक माची दिली। वेस्ट फ्री कार्निवलाच्या संकल्पनेक मात महानगरपालिकेक जाय तशें येस मेळूंक ना अशें दिसता। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो रिपोर्ट। शेनवारा पणजेकारांनी विवा कार्निवाल म्हणीत कार्निवालाक येवकार दिलो। वेगळे वेगळे फ्लोट्स, किंग मोमोची एंट्री हाणें पुराय पणजी कार्निवालाच्या गिताच्या तालार नाचूंक लागली। हे वर्साचो कार्निवाल खाशेलो कार्निवाल आसा, कारण ह्या फावट कार्निवालाक नव्यो नव्यो संकल्पना हाडून कार्निवाल फुलयल्लो। 50 फूड प्रेनर्सांक मिरामार दर्यावेळे लागीं स्टॉल्स, वेस्ट फ्री कार्निवाल अश्यो कांय नव्यो संकल्पना हे फावटीच्या कार्निवालांत आस्पावतात। कार्निवल वेस्ट फ्री जावचे हो महानगरपालिकेचो मुखेल हेत आशिल्लो। तो तसो जावचो म्हण महानगरपालिकेन जायती जापसालदारकी घेतिल्ली। जाग्या जाग्यार कोयर उडोवपाक प्लास्टीक पिशव्यो दवरिल्ल्यो। लोकांनी तातूंत कोयर उडोवन हे संकल्पनेक तेंको दिवपाचो पुरेपूर यत्नय केलो, पूण त्यो कोयरान भरिल्ल्यो पिशव्यो आजुनूय रस्त्या कुशीकूच पडून आसात। ह्यो पिशव्यो रस्त्या कुशीकूच आशिल्ल्यान भोंवपी सुणे, गोरवां ह्यो कोयरा पिशव्यो फोडून तो कोयर सगळीकडे पातळूं येता। देखून महानगरपालिकेन ह्या कोयराचो बेगोबेग विलो लावचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। उच्च न्यायालयाच्या आमदार पक्षांतर याचिकेच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिवपाचें काँग्रेसीन थारायला। देशाच्या लोकशायेक मार लागपाक दिवचे ना अशें गिरीश चोडणकरान सांगले। हे आदेशाक लागून कितलेशेच प्रश्न उप्रासल्यात अशें गिरीश सांगता। उच्च न्यायालयाचे आदेश राजकीय पक्षाचे अस्तित्वाचे धपको दिता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। These issues that we have raised on this Honorable High Court's order many questions needs to be answered. So definitely all the political parties, I think their existence also will be in the question. The voters will be confused, and it's a high time that in order to prevent the capitalists to take over the country, like as I given the example Jindal Janata Party or Ambani Janata Party, we all have to come together. We have to fight this High Court's order. The Parliament has to take a call. We will definitely we have already started a process of approaching Honorable Supreme Court, but all have to come together to save our democracy and the Constitution, and from our capitalist taking away over the various states and India. We should not allow them.
दनपारा 2 वरांचेर पेडणेचे उच्च जिल्लोधिकारी राजेश अजगांवकर हे मामलेदार अनंत मळीक हाचे वांगडा घडणुकी थळार आयले. आंदोलकाच्या वटेन ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकार, ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकार, व्यंकटेश नायक, वारकड नागझरचे सरपंच संजय तुळसकार हाणें जे तरेन पंचायतीन नोटीस दितोकीच काम बंद उडयलें ते भूसंपादन अधिकारी चंद्रकांत शेटकार आनी उप जिल्लोधिकारी राजेश अजगांवकर हाणें सुरू केले. तेच भशेन ते 24 वरां भितर परत सुरू करचे ना जाल्यार आमी पेडणे पुलीस ठाण्यांत बसून धरण आंदोलन दवरतले अशी शिटकावणी दिवन आंदोलन स्थगीत दवरतले. तुम्ही ती काम सुरू करपाचो आदेश दिलो म्हणून हे आता एज्युकेशन रस्त्यार घेवचे पडले न्ही सर. काम काय बरें स्टॉप जालें. परमिशन आसा अशें झालें अशें म्हणचे पडलें. काम काय बरें स्टॉप जाल्लें. जेन्ना LAO येवन सांगता पळय स्टार्ट कर म्हणून कळ्ळें न्हू म्हणटूच मागीर आमकां अशें दिसता की पंचायती तेंच्यांनी कन्सल्ट करूंकूच जाय न्हू. तातूंत आफोन घेवपाचें आनी सांगपाचें दीस इज द ऑर्डर, दीस इज ऑन दीस बेसीस हांव तुझ्या कलेक्टराक सांगता. हांव तुझ्या कडेन उलयता आनी चड बरें, म्हजेच कडेन उलयता. उलयता परत विशय. सो आता PIच्या कोर्टान बॉल गेला. सर तुमकां कितलो टायम जाय एक्शन घेवपाक तुमी कन्सल्ट करून? सुपेरियर कडेन सुद्दां नोटीस पावला सर. शुक्रारा दीस पावला, बिरेस्तारा दीस पावला. कन्सल्ट करपाक टायम दिया मरे तेका. बरं, कितलो टायम जाय सर? तुम्ही आमचें आंदोलन थंड करपाचो हो प्रयत्न न्ही. सगळें केला. डेप्युटी कलेक्टर, SP, सरपंच महोदय तुमच्या लेटराचेर डिसिजन घेवपाक आमचे PI सराक 24 वरांचे टायम दिवया. कळ्ळें न्हू. पेडण्या नागझर वाठारांत शेनवारा दनपारच्या वेळार अचकीत उसाच्या मळ्याक उजो लागल्यान उण्यांत उणे 22 शेतकारांचे लाखांनी लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळाचे बंब थंय पावच्या पयलींच पुराय मळो लासून गेल्लो. शेतकार दनपारच्या वेळार घरा जेवपाक आयिल्ले तेन्नाच तो उजो लागलो. उजो लागल्याचे कळटाच शेतकारांनी थंय धांव मारली, पूण थंय पावच्या पयलींच पुराय शेत लासून गोबर जाल्लें. पोरूय असोच उजो लागून शेतकारांचें लुकसाण जाल्लें. मात सरकारा कडल्यान त्या शेतकारांक आजून मेरेन कसलीच लुकसाण भरपाय मेळूंक ना. आम्ही सध्या नागझर ह्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात जी मोठ्या प्रमाणात ऊसाची शेती आशिल्ली त्या शेतीक कोणी तरी आग लायले आणि खंयच्या प्रकारान तरी आग लागलेली आसा आणि व्हडा प्रमाणात ह्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आसा. सरकार एका वाटेन म्हणटा की शेती करा आणि हिरवीगार वनराई करा, पूण ज्या मोठ्या तरेन शेतकऱ्यांनी आपले काबाड कष्ट करून हांगासर ऊसाची शेतीची लागवड केल्ली असली त्या शेतीक आज आग लागान लाखो रुपयाची लुकसाण जाल्ली आसा. आज अजून मेरेन आग पालोवपी दलाचे वाहन ह्या वाठारात पावोंक ना, पूण शेतकरी तरी आपलो आग विझोवपाचो प्रयत्न करीत आसा. नामनेचे रंगकर्मी प्रोफेसर अफजल हुसेन काळजाच्या आताकान संवसाराक अंतरले. राष्ट्र नाट्य विद्यालयाचे ते विद्यार्थी. तशेंच 1991 सावन ते कला अकादमीच्या नाट्य शाळेंत प्राध्यापक आसले. सद्याक ते कला अकादमीच्या नाट्य महाविद्यालयांत व्याख्याते म्हूण वावुरताले. तांच्या फाटल्यान घरकान्न ममता हुसेन आसा. तारे है कौन जो बिगड़ी हुई कितना ना जाना मेरा नाम आसिफ
50 साल के बाद लौट आया हूं। क्यों? जबकि सब बिछड़ गए, बिखर गए, सिर्फ यादें बची हैं, यादें। बहुत से लोगों की यादें। यहां आते ही सारे दृश्य फिल्म की तरह सीन दर सीन मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। बहुत से चेहरे मेरी आंखों के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। यह हवेली नहीं, इतनी खंडर सी, यही तो है। यही है वो झरोके तो यहां के प्रमुख लोग बैठते थे। अंदर बड़े बड़े कमरे, एक खास कमरा जिसमें रखा रहता था ऊंचा सा टेबल और उसमें रखा रहता बड़ा सा रेडियो, मेरी अमीना आपा का रेडियो। अमीना आपा के दहेज में आया सबसे बड़ा तोहफा। हम सब है ना उसको अमीना आपा का रेडियो बोलते थे। वो हमें रेडियो की बहुत सारी कहानियां सुनाया। मुझे आज भी याद है, सब याद है मुझे। मैं उस वक्त 5 साल का था। सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कायद्या प्रमाण खंयच्याच दर्यावेळेचेर उदका कडल्यान सुमार 200 मीटर मेरेन कसलेंच बांदकाम उपकारना, पूण बांबोळी ग्रँड हयात हॉटेलच्या फाटल्यान एक वनत बांदपाच्या कामाचें गुड्डलुसांव चालू आसा। बांदकाम ज्या जाग्यार चालू आसा थंय कोणाकूच भियेन नासतना बांदकाम चालू आसल्याचें सुत्रां कडल्यान कळ्ळां। हे काम ज्या जाग्यार चालू आसा थंय JCB व्हड व्हड ट्रक हाडून काम चालू आसा। मजगती थंय आसलेल्या वॉचमॅनाक हें कसलेंच काम जाल्यार आपल्याक खबर ना आनी हांगासर चल्लेल्या कामाचे फोटो वा व्हिडिओ काडपाक मनाय आसा अशें सांगता। तशेंच हें काम कायदेशीर रितीन चालू आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। आयज आमी बागांत आसा, बागा बिचार, आनी तुमी पळोवंक शकता आयज आमच्या शेकवाल्यांची अशी हालत जालेली आहा। आयज आमी फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान आहा। ह्यो अशी आमचो एक पीक सिजन जावन आसलेलो, पूण आमकां आयज ह्या बिचार आमच्या कोणूच दिश्टी पडना। ही हालत तर बागांत आसा जाल्यार आमी समजोवंक शकता की बाकीचें आमचें गोंय जें आसा थंयचो आनी खंय लोक आसतलो। हें जावन आसा आमचें हॅपनिंग बागा म्हटल्यार। आमी घोडये गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्लो की आमचे शेकवाले जे आसा तांकां तुमी कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिया म्हणून। हे गेल्या वर्सा बीन सांगलेलें आनी फर्स्ट इयर जेन्ना कोविड आयलेलें तेन्ना बीन आमी सांगलेलें की आमच्या शेकवाल्यांक तुमी मातशें कितें हेल्प करा म्हणून। पूण आयज पासून ना ह्या सिजनाक, हें आतां सिजन जें आसा आमचें 3ऱ्या वर्सा हें सिजन आमचें कोबात जाता। आयज पासून आमकां सरकारा कडसून कांयच कॉम्पेन्सेशन येयल्लें ना। तुज्यान तुजो कॅमेरा इकडे भोंवडायल्या तुका दिश्टी पडटल्यो सगल्यो ज्यो आसा बॅडी ज्यो आसा शेकवाल्यांच्यो सगल्यो खाली पडलेल्यो आसा, कोणूच कांयच येना। हांव मागतां जो कोण नवो सरकार जो घडटलो तेणी ह्या शेकवाल्यांक हेल्प करचें, आनी जाता जाल्यार फुडल्या वर्सा जेन्ना आमचो टेंडर जेन्ना जातलो भविष्य काळात ह्या न्हंयेचेर अवलंबून आसलेल्या लोकांच्या शेती वेवसायाचेर हावळ येवपाची शक्यता आसा अशें स्थानीक लोकांनी सांगलें। कासरवाड्याचे लोकांनी सरकाराक निवेदन केलां पंप बसोवपाचें काम बंद करचें। ह्या न्हंयेंत पंप बसयले जाल्यार कासरवाडे शेतकारांक लुकसाण जातलें अशें स्थानिकांचें म्हणणें। खंयच्याच पंचायत क्षेत्रांत खंयचोच व्हड प्रकल्प येता त्या वेळार पयलीं स्थानीक पंचायतीक म्हायती आसप गरजेचें। तो प्रकल्प बरो वा वायट हाची म्हायती ग्रामसभे कडल्यान घेवन गरजेची आसा।
उपरांत अशा प्रकल्पाक ग्रामपंचायतीची मान्यताय घेवप आसात. पूण कासरवाणे पंचायत क्षेत्रांत बेलपार न्हंयचेर सुरू आसलेल्या 27 करोड रुपयांच्या प्रकल्पाची म्हायती पंचायतीक लेगीत खबर ना. कुटवळ गांवचो शेतकरी आमी अशें म्हणटा की हो भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां गेल्ली 50 वर्सां फाटीं हो बंदारो बांदून दिल्लो आनी पाणी आमकां आडोवन आमचे लिफ्ट इरिगेशन मार्फत आमच्या शेतीक पाणी दिल्लें. आज आमच्या कुटवळ गांवचो सगळो टोटली ह्या शेतीचेर अवलंबून आलो आणि शेती ही आमचो एक जिवनाचो सारको एक आमचो हे सोर्स जाल्लो आसा. कितें तरी आमी हे हेतून शेती करून आमचे भुरग्या बाळांचें शिक्षण आज पर्यंत केल्लें आसा आनी आज ह्या सरकार म्हणटा की हंयसर 2 पंप बसोवन हे पाणी आमचे जे आमी पाट बंधाऱ्यांत आडोवन दवरलेलें आहा ते पाणी ओडटले म्हणून म्हणजे पंपाक घेतले म्हणून. जाल्यार जर पंपाक जर हे 350 हॉर्स पावरचे जर 2 पंप बसयले आणि जर जग वेल मारून जाल्यार आमच्या बंधाऱ्यांतलें पाणी सगळें आडटलें आणि आमच्या परिणामी आमच्या पंपांक पाणी मेळचें ना. लिफ्ट इरिगेशनच्या पंपांक पाणी मेळचें ना आणि आमची शेतीक पाणी मेळचें ना आणि गेली 50 वर्सां आमची शेती बागायती गेल्ली आसा ती परिणामी सामकी जळोन वयतली आणि आमची भुरगीं बाळां सामकी रस्त्यार पडटलीं. कित्याक आमकां आणखी इन्कम कांयच ना. सरकारान जाय आमच्या गांवचे हे सर्वे करपाची आमच्या गांवांत कितके सरकारी नोकर आसात किंवा कोणत्या कंपनीन आमची सगळे शेतकरी हे शेतीचेर अवलंबून आसा हे पाणयार अवलंबून आसा. फक्त आमी सरकाराक निवेदन करता शेतकरी की हे जे पंप बसोवन आमकां हितूंत विरोध ना आसा. आमच्या बंधाऱ्यांतलें पाणी ह्या सरकारान घेवचें न्हू आणि आमची जी शेतीचो जो हे आसा उत्पन्न आसा हे आमकां ह्या पाणया पासूनच मेळटलें आणि पाणयासूनच दिवपाचें. आमकां विरोध ना. आमी हेंच्यांनी ही स्कीम खंय राबयला आतां दुसऱ्या हेतून आमकां ते स्किमीचो आमचो प्रश्न इतकोच आसा की ह्या बंधाऱ्यांतलें एक थेंब सुद्दां पाणी ते सरकारान घेवपाचें ना आणि जर तर घेतलें जाल्यार आमचे बंधाऱ्यांतलें पाणी आटोवन आमी शेतकरी म्हणटात ते सामके हवालदिल जाता. भारतान युक्रेनांतल्यान आपल्या नागरिकांक सोडून हाडपाचे फाटभुंयेचेर सुमार 4000 लोक भारतांत परत आयिल्ल्याची म्हायती परराष्ट्र वेव्हार मंत्री मीनाक्षी लेखी हाणें दिल्या. युक्रेनांतल्यान भारतीय नागरिकांक भायर काडपाक आमकां बरेपैकी येस मेवला. आमची टीम 24 वरां काम करीत आसा. हांव वैयक्तीक रित्या निरीक्षण करीत आसा अशें एस जयशंकर हाणें ट्विटराचेर ट्वीट केलें. तशेंच बुचारेस्टाच्या 250 भारतीयांक घेवन दिल्लींत येवपी आनी बुडापेस्टच्यान 240 लोकांक घेवन येवपी 3 विमानूय दिल्ली खातीर रवाना जाल्ल्याचें ताणें ट्विटा वरवीं सांगलें. मुंबय देंवल्ल्या पयल्या विमानांतल्यान प्रवेशांचे पियुष गोयल हाणें वेलकम बॅक टू मदरलँड म्हणीत येवकार दिलो. And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. They've been wonderful. And that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहाँ पे है. और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत. आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है. आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा. Welcome back to the motherland.
मडगांव लोह्या मैदानाचें काम 2021 पुराय जातले अशें अपेक्षक आसलेले, पूण तें काम आयज मेरेन पुराय जावंक ना. आतां ह्या कामाक मात गती लागल्या, पूण कितल्या म्हयन्यांची पुराय जातले ही सांगपाक शकना. मडगांव लोह्या मैदानाक इतिहासीक म्हत्व आसा. ह्याच मैदानाचेर गोंय मुक्ती संग्रामाची जून 1946 वर्साक सुरवात जाल्ली. गेली कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या मैदानाची वेवस्था वायट जाल्या. 2018 ह्या कामाक हयकार दिवन 2 कोटी रुपया दिल्ले. 2019 ह्या कामाक सुरवात केल्ली. तेन्नाच्यान ह्या कामान आडखळी येवन हें काम पुराय जावंक पावलें ना. कोरोनाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 1.4% पावल्या. गोंयांत फाटले 24 वरांत कोरोना दुयेंत्यांचे मरणाचो आंकडो शुन्याचेर पावला. 3114 तपासांतल्यान 43 नव्यो दुयेंत्यांची नोंद जाल्या. बरे जाल्ल्यान 2 दुयेंतींक डिस्चार्ज दिलो, तर सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवन तो 322चेर पावला. राज्यांतली रिकवरी रेट 98% आसा. हे फावट सगळ्यांत चड 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद शेनवारा जाली. चड तापमान आसून लेगीत तें विक्रमीय म्हणपाक येवचें ना. फेब्रुवारींत तापमान सगळ्यांकूच चड 39.2 डिग्री सेल्सियस 20 फेब्रुवारीक नोंद जाल्लें. इतले दीस उत्तरेकडल्यान वारे व्हांवताले, ते खातीर कमी तापमान आसल्याचें आनी थंडेचें प्रमाण चड आसलेलें. आतां पश्चिम दिशेकडल्यान वारे व्हांवपाक लागलेल्यान शेनवारा 2 डिग्री सेल्सियस वाड जाली, अशी माहिती विभागाचे वैज्ञानीक राहुल एम हाणें सांगलां. महाशिवरात्रेक गरमी चड आसतली. मकर संक्रांती जावन तापमानान वाड जातली, पूण मकर संक्रांती जावन लेगीत थंडेचे दीस आसलेले. आतां परतून पश्चिमेकडल्यान वारे व्हांवपाक लागला, ते खातीर तापमान वाडपाक लागला, अशें हवामान विभागान कळीत केलां. मडगांवान पल्स पोलिओ 5 ते 3 ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक डोस दिवपाक सगळ्यांक 8 वरांचेर सुरवात केली. मडगांवान पल्स पोलिओची 32 बुथां आसात. 6500 लक्ष दवरल्यात. तातूंतल्या 50% लक्ष पुराय जाले, अशी माहिती मडगांवच्या भलायकी खात्यांतलो मुखेल दोतोर सुकुरो गुवादुसान सांगलें. इतले मजगतीं पल्स पोलिओ मोहिमेक शिवोलेंत बरो प्रतिसाद मेळला. 2000 वयर 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांनी पोलिओ डोस घेतलो, अशी माहिती शिवोले आरोग्य केंद्राची भलायकी अधिकारी डॉ. साधना शेटयेन दिली. हेल्थ ऑफिसर अर्बन हेल्थ सेंटर मारगांव. आयज आमी पल्स पोलिओ दीस आमी मनयतात आमी पूर आमच्या गोंयांत. आयज आमची मडगांव जे आमचे कडेन 32 अशी बुथां आसात, जे म्युनिसिपालिटी एरिया जी आसा. आमची टार्गेट आज जवळ जवळ आमची 6500 आमकां टार्गेट कंप्लीट करपाक जाय. पूण आमी आतां 50% कंप्लीट केल्ली आसा. आमचे कडेन जेन्ना हे 22 फिक्स आसात आनी ट्रान्झीट बूथ आसात. रेल्वे स्टेशन आमचे कडेन 2 आसात. KTC बस स्टँडार आमी केल्ली आसात. तशें आमचे कडेन प्रायवेट डॉक्टरां कडेन 3 बुथां. अशें करून आमी जवळ जवळ आज पर्यंत 8 पर्यंत ते सांजे 5 पर्यंत आमी पूर्ण टार्गेट करपाक थारायल्या. आनी फाल्यांच्यान आमी हावस टू हावस जे भुरगे उरलेलीं आसात तांकां कंप्लीट करतले. सो ह्या निमतान म्हाजे सगळ्या लोकांक म्युनिसिपालिटी एरिया जे लोक रावतात विनंती करतात जी 0 to 5 years आमचे कडेन भुरगीं आसात, तांच्यांनी सगळ्यांनी आपले भुरग्यांक डोस घालचो. ही आमकां ही पोलिओ आमी एरेडिकेशन करपाक आमचो पास जाल्ले आसा. पूण आमचे कडेन खंयचे आनी फुडें केस जावचे न्ही म्हणून हो आमचो प्रयत्न सरकारा भितर आमचो प्रयत्न चालू आसा. सो विनंती करता सगळ्यांक आयच्या दिसाक भुरगीं आसा आमच्या भुरग्यांक घालपाचो डोस. आनी जर चुकून जर उरयल्ली आसा फाल्यां 2 दीस आमची हावस टू हावस टीम जातली. ती आमी लोकांनी 7 दिवसां आमकां आमी 100% आमचें वॅक्सिनेशन जातलें. चालू घेवपाचो रुटीन इम्युनायझेशन पल्स पोलिओ घेता म्हणून हो सोडपाचो ना. सगळ्यांनी हो घेवपाचो कंपल्सरी 0 to 5 years. आनी मागीर आमचे 3 दीस हो
पॉपअप रावंड आसतले. जी भुरगीं चुकलीं आसात तांकां आमी घराघरांनी वचून, स्लम एरियांनी वचून, कन्स्ट्रक्शन सायटीर वचून आमची टीम तांकां मॉपअप करतली आनी सगळीं भुरगीं चडांतली चड भुरगीं आमी कवर अप करतली अशें आमचें टार्गेट आसा. अजून आतां आमचें सुरू जाल्लें आसा. सकाळीं 8 ते सांजचे 5 पर्यंत आमचो हो प्रोग्राम चालू आसतलो. तुमचे टीम मेंबर आसात आनी कोण कोण आसात तातूंत? आमची तातूंत टीम मेंबरान प्रत्येक सेंटराचेर आमची एक ANM आसता, MPHW आसता आनी आंगणवाडी वर्कर आसतात आनी प्लस एक MTS हेल्पाक. आनी मदीं आमची सुपरवायझरी टीम म्हण हांव स्वता वतलें, म्हाजे मेडिकल ऑफिसर वतले, PHN वतली, लेडी हेल्थ विजिटर वतले, प्लस आमची हेड ऑफिसांतल्यान आमच्या सुपरविजनान डॉक्टर्स येतले. एकंदर रिस्पॉन्स कसो आसा? बरो आसा. ह्या पल्स पोलिओ तांकां रिस्पॉन्स सदांच बरो मेळटा. कोरोना काळांत राज्य सरकारान भलायकेचे नदरेंतल्यान आसूं वा शिक्षण मला कडेन संबंदीत कसलीच जापसालदारकी घेवंक ना. सध्या शाळा सुरू जाल्ल्यान विद्यार्थी आनी पालक घुस्पल्यात. तांकां लागून इयत्ता 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांचो ऑफलायन परीक्षा घेवपाचो सरकार थारायता. विद्यार्थ्यांक शिक्षण मात ऑनलायन आनी परीक्षा मात ऑफलायन ह्या खातीर सरकारान परीक्षा फुडें धुकलपाची मागणी म्हापशे काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केल्या. भारतान दुसरे T20 मॅचींत श्रीलंकेक 7 विकेटींनी हारयले. जैता खातीर 184 धांवड्यांचो फाटलाव करतना भारतान 17.1 ओव्हरींनी 3 विकेटी वगडावन 186 धांवड्यो केल्यो. अशे तरेन भारतान 3 मॅचींचे माळेंत 2-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतली. श्रेयस अय्यरान नाबाद 74 धांवड्यो केल्यो आनी भारताक जैत मेळोवन दिलें, जाल्यार रवींद्र जडेजान नाबाद 45 धांवड्यांचें योगदान दिलें. गोरच्या मैदानाचेर भारतान सेगीत 7वी T20 माळा जिखली. संवसारीक विक्रमाची बरोबरी करपाक भारताक फक्त एक जैताची गरज आसा. संवसारीक विक्रम अफगाणिस्तानाच्या नांवाचेर आसा. तांच्यांनी सेगीत 12 T20 मॅची जिखल्यात. फातोर्डा पुलिसांनी मडगांव पार्क केल्ल्या गाडयेंतले सामान चोरपी चोराक धरलो. 26 फेब्रुवारीक एका बायलेक आपली दुचाकी पार्क करून जॉगिंग करपाक गेली थंय कोणे तरी गाडयेन दवरलेल्या 1100 रुपया चोरल्याची कागाळ नोंद केली. पुलिसांचे चौकशी उपरांत अनवळखी दुबाविताक धरलो आनी ताचो तपास केलो. त्या उपरांत तोच चोर हें कळ्ळें. हे विशींची फुडली चौकशी चालू आसा अशें फातोर्डा पुलीस निरीक्षक गिरेंद्र नायक हाणें सांगलें. That on 26/2/2022, we received a complaint from one complainant lady by the name Ms. Chaitali Shirodkar, who is a resident of Margaon, and she lodged her complaint to the effect that on 26/2 at around 18:55 HRS, unknown accused person took away her documents and cash amounting rupees 1,100, which was kept by her inside her vehicle, which is two-wheeler vehicle, and that she has gone for jogging at Joggers Park. Where? At Joggers Park near Fatorda. So accordingly we registered the offence. After registration of the offence, we received reliable information from the sources who informed that one person is suspiciously moving at Joggers Park, Fatorda, and he might be involved in the theft which we have registered. So accordingly, under the supervision and guidance of SDPO Margaon, Sri Sandesh Chodankar, and under the supervision of SP South, Sri Abhishek Dhania IPS, we conducted a thorough inquiry at that place, and we happened to apprehend one person who was moving at Joggers Park.
and during course of investigation, when we interrogated him, we happened to recover the stolen property from his possession, which was belonging to the complainant. We have arrested the accused person on 26 itself, and we had obtained remand from Honorable Demepsi Court, Margaon, and said investigation is under the progress. गोवा कोंकणी अकादमी पणजी आनी विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी हांच्या जोडपावलान 19 and 20 मार्च 2022 ह्या दिसा विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी 21वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन घडोवन हाडटा. ह्या संमेलनात वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. तशेंच ह्या वर्सा कविता, कथा, पुस्तक परीक्षण आनी व्यक्तिचित्रणां ह्या साहित्य कृतीचेर आदारून युवा खातीर सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तीन वांटेकार जावपा खातीर 5 मार्च 2022 मेरेन युवा लोकांनी आपले साहित्य, नांव आनी फोन नंबर आयोजकां मेरेन पावयतले अशें सांगलां. दोन वर्सां उपरांत गोंयकारांनी विवा कार्निवल म्हणीत शबय घातली. शेनवारा राजधानी पणजे कार्निवल व्हडा उमेदीन मनयलो. गोंयांत शेनवाराच्यान 3 दिसां खातीर किंग मोमोचे राज्य चलतले. पणजे पोरण्या सचिवालया मुखार कार्निवलाच्यो परेडी जाल्यो. पणजे बस स्टँड ते मिरामार सर्कल मेरेन वेगवेगळ्या वस्तूंनी आनी मुखावट्यांनी हो वाठार सजयल्लो. असोच कार्निवल आयतारा 3 वरांचेर मडगांव वाठारांत जालो. गोंयच्या संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी लोकोत्सवाचे आनी इंत्रूज ह्या वेळार पळोवपाक मेळले. मादोळ ह्या वाठारांत म्हालसा नारायणी देवीचे देवूळ फामाद आसा. गोंयांसयत गोंयाभरांतले देवीचे भक्त देवीचे मागण्यो पुराय करता आनी आशिर्वाद घेवपाक येतात. शेनवारा जात्रेचो निमणो दीस आसलो. निमण्या दिसा विजय रथोत्सव जाता. ह्या विजय रथोत्सवान देवीक बसयता आनी भोंवडी काडटा. जय म्हाळसा. श्री म्हालसा संस्थान मार्दोळ देवळाचो हांव मदन भट अर्चक जावन उलयतां. खूब आनंद जाता की माघ म्हयन्यांत बद्द पक्षांत आळशेची
मोठे संख्येन जत्रोत्सव जाता आनी मोठे संख्येन लोक जे पळय आसा हांगा येता देवाचें दर्शन घेवपा खातीर आनी म्हाळशेचो आशिर्वाद घेवपा खातीर दर वर्साक माघ वद्य चतुर्थी ते दशमी पर्यंत हांगा म्हाळशेचो उत्सव घडत आसता. चवथीच्यान सुरू जाता 3 दीस पर्यंत ब्रह्मरथोत्सव आशिल्लो आनी आज दसम आशिल्ल्या कारणान शेवटचो दीस आसा. म्हाळशेक आनी ते सातेरीक आमी विजयरथोत्सवाचो विजयरथोत्सव जो पळय आसा ते विजयरथोत्सवान देवाक बसयता. हाचें तात्पर्य इतलेंच की काय म्हणशी की शेवटचो दीस आसा तो विजयरथान जे देवाचेर दिवो बसता तो विजयाक वता. शेनवारा दिवचल वाठारांत दशावतारी नाटक जालें. दशावतारी नाटकाक दिवचल वाठारांत लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयांतल्या नाट्य मोग्यां कडल्यान दशावतारी नाटकाक बरो मान सन्मान मेळटा अशें मात दशावतारी कलाकारांनी उक्तायलें. नाटक सादर करपाक नायक दशावतारी लोकनाट्य मंडळाचे कलाकार दिवचले शारांत आयिल्ले तेन्ना ह्या कलाकारांनी गोमंतक टीव्ही कडेन मन मेकळेपणान आपले विचार मांडले. ज्येश्ठ नाट्य कलाकार उल्हास नायक आनी निलेश नायक हे गोमंतक टीव्ही कडेन उलयताले. पळयात नाटक दशावतारी मंडळाच्या कलाकारांनी सादर केल्ल्या नाटकाची खिणचित्रां. बादल सरकार लेखीत हतमालाच्या पलयाड हे 70 मिनटांचे नाटक आयज मडगांवांत 7 वरांचेर जातले. महेश खरंडे हाणें ह्या नाटकाचो निर्देशक केला. मडगांवच्या आख्या देवरात इमारतींत मज्जा स्कूल ऑफ जॉय हांगासर हें नाटक सादर जातलें. लोकांनी ह्या 10 बाय 20 नाटकांच्यो आस्वाद घेवपाचें म्हूण थिएटर फ्लेमिंगोचो हें आमंत्रण दिलां.
पणजी गोंयची राजधानी. गोंयांत येवपी दर एकलो पर्यटक पणजे येना अशें जायना. चडशे फावट भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बसी पणजेच रावता. तशेंच गोंयांत आयिल्ले पर्यटक पणजेच्यानूच आपल्या राज्यांत वचपी बस धरता. पण हांगच्या आंतरराज्य बस स्टँडाची अवतिकाय पळयल्यार भायले लोक गोंयचे कितें देख घेतले असो प्रश्न पडटा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो पणजे पाट्यार आसलेले आंतरराजकीय बस स्टँडाची अवतिकाय दाखोवपी हो खासा रिपोर्ट. नमस्कार. तर हांव आसा आयज पणजे बस स्टँडार. पणजे बस स्टँड म्हणजे पणजे बस स्टँड जो आहा तो त्या सायडीन आनी हांगा बॉम्बेच्यो बशी लागता. तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान बॉम्बेच्यो बशी लागलेल्यो आसा. सांच्या टायमार बॉम्बे वचपाचे जे लोक आसा ते हांगा येवन बशी धरतात. सो बशी बॉम्बेच्यो बशी पार्किंग करपा खातीर ही सुवात आसा. तर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता एक जे दृश्य आहा. तुमकां सांगता गोंय हें पर्यटन स्थळ. जेन्ना भायले लोक प्रामुख्यान जेन्ना बॉम्बेच्यान लोक हांगा देंवता तेन्ना समज तांकां हें दृश्य दिसलें जाल्यार आमचें गोंयचें जें इम्प्रेशन आहा तें कशें म्हणून भायल्या लोकांचेर दिसतलें, कशें म्हणून भायल्या लोकांचेर हें इम्प्रेशन पडटलें हेजें तुमी हेजो अंदाज घेवपाक शकता. त्याच बरोबर आतां तुमी पळयात फुडें सुद्दां सामको कचरो पडलेलो आहा. त्याच बरोबर खूब गर्दी सांजच्या टायमार हांगा जाता. आतां मातशें फुडें सरया आनी पळोवया की कितें स्थिती आहा थंयच्या भागाची. पूण हांगा एकूय शेड ह्या लोकां खातीर बांदलेली ना. जर लोक येवन हांगा वाट पळयता आसतले बशींचे जाल्यार तांकां लागून एक शेड तरी जाय आसली तर ती शेडूय हांगा दिश्टी पडना. दोनूय सायडींतल्यान बशी पार्क केल्ल्यो आहा. लोक आतां सद्या जे बशीचे जे कामगार आसा किलिंडर म्हणा किंवा आनी कोण ते बशी सोडपाचे आतां तयारेत लागलेले आसा. सांजेच्या टायमार हांगासर लोकांची गर्दी जाता बॉम्बे सरपा खातीर. बॉम्बेच्यान ह्यो बशी हांगा येता आनी बॉम्बेच्यान कितलेशेच पर्यटक हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमचे गोंयचें इम्प्रेशन बरें पडच्या खातीर सरकारान हांगा कितें तरी सुविधा उपलब्ध करून दिवची, शेड तरी घालची. त्याच बरोबर मातशे संडास बाथरूम जे आहा तेची मातशी संख्या वाडोवची जेणे करून आमचे गोंयचे पर्यटन स्थळ आहा जे इम्प्रेशन आख्ख्या जगाचेर आमच्या भारताचेरूय बरें पडचें अशें म्हाका दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश पुरब आमोणकर, कॅमेरामॅन वर्षा. सैमाच्या गोपांत आसलेल्या मणिकरण हे धार्मीक स्थळ पर्यटकांचो सदांच आवडीचो वाठार आसतलो. शिव पार्वती मंदिर, साहिब गुरुद्वारा तशेंच ह्या वाठारांत आसलेल्या देवळां खातीर ह्या वाठाराक खासा आध्यात्मीक म्हत्व फावो जाला. चारूय दिकां उंच दोंगर, थंड वातावरण आनी त्याच वांगडा प्रदूशण पासून खूब पयस आसल्याच्या ह्या वाठारांतलीं कांय खिणचित्रां गोमंतक टीव्ही घेवन आयल्या. कुल्लू जिल्ह्यातल्या पार्वती न्हंयेच्या देगेर आशिल्लो मणिकरण गुरुद्वार आणि शिवपार्वती मंदिरात सध्या भाविकांची मोठी गर्दी पळोवपाक मेळटा. हिमाचल प्रदेशातलो हो वाठार सदांच हिंदू आणि सीख धर्माच्या भाविकां खातीर महत्वाचे श्रद्धास्थान थारला. देवी अनुभूती दिवपी या वाठारात शिव पार्वती मणिकरण मंदिर, पार्वती न्हंय, मणिकरण साहिब गुरुद्वार,
रामाचे देऊळ, कृष्णाचे देऊळ आणि विष्णूचे लेगीत देऊळ आसा. एके वटेन व्हांवपी थंड उदकाची पार्वती न्हंय जाल्यार दुसरे वटेन गरम उदकाची तळी हांगा पळोवपाक मेळटा. ह्याच तळयेन गरम उदकान शीत तशेंच हेर अन्नाचे जिन्नस शिजयतात आनी उपरांत तातूंतल्यान तयार जावपी खाणाचे जिन्नस प्रसाद म्हण भाविकांक वाडटात. सैमाच्या गोपान आशिल्ल्या ह्या धार्मीक थळार वर्साचे 12 म्हयने भावीक तशे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात भेट दितात अशी माहिती हांगच्या थळाव्यांकडल्यान मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर नितीन जोसलकार हांचो हो खासा रिपोर्ट. तर आमची बुलेटीन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मेनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. तुमी आनीकय अश्यो खबरो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.